ही आमची यूट्यूब फॅमिली सगळी आमकां मेळपाक गेल्या पळय. तो शिनचॅन घे शिनचॅन बाय रे. ओय ओ पात्रांव तोर चालू हा मरे तुझो आनी न्हिदताय कित्याक रे पोराक. ओय व्हॉट्स हॅपनिंग. आमी येयले आतां स्वीट कॉर्न खावपाक मगो आनी हे पळय कितें खाता ते. सो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिकोन गोवन्स. कशे आसात तुमी. आनी आयज न्हू हांव येयल्लो आसा मातशें गाडयेचें काम करपाक. मेन वाले हांवें म्हाजी दाढी कट केली पळय ट्रीम केल्या आनी गाडयेचें काम चालू आहा म्हाज्या भावाचें. सो ते करता आनी हांव फटाफट चल्लो वियोना कडेन आनी टायरोना कडेन. पापा ती बरी घरा कडेन वेट करता आसतलें. सो काम चालू आहा सॉरी. आनी पळय ती काय वॉश करून हाडली करकरीत सारकी. अरे कोण ना मरे हांगा. कोण ना मरे हा कोण ना हांगा. फोन मार यार. गाड़ी बाद में लेंगे, पहले पूरी ढूंढेंगे अगर अच्छे लगता है बाद में. देवाक खबर आम्ही हांगासर येयली जाल्यार ही दोगांय ना मोये मोये खंय गेली गाई. अशेंच सोडला हांगा ओपनूच. पोनाक बी ना मरे ते पोनाक आसता. हे पळय ते टेबला पोनाक आसता हांगासरूय ना. आम्ही दोगांय ट्विन्स. काय कॅट करतलो रे आमकां बर्थडे. ए बर्थडे पळय तुमकां सांगता टायरोनाचो आनी अंकिताचो बर्थडे एकाच दिसा एकाच वर्सा एकाच इयराक आनी एकाच म्हयन्याक एकाच दिसाक. सो आमी जितल्या कितें जाणा टायरोनाचो आनी अंकिताचो बर्थडे वांगडाच सेलिब्रेट करुया म्हणून. आनी फूल पावर कुकिंग करतले मोड. चिकन जाल्यार स्पेशलिटी चिकन आनी हांवूय रांदतलो. आय वील ऑल्सो कुक. हय हांव बी रांदतलें. हांव पुलाव करता. हय तू पुलाव करता तू काय ना. बरें हांव आनी अंकिता काय करना. हय आमी बर्थडे न्हू रे आमचो बर्थडे. हांव आनी वियोना करतले आनी मोड्स आतां हेंकां मोड्स म्हणून खबर ना न्हू कोण ते. वियोना हांव आनी मेघना करतले आनी गजानान आमच्या वांगडा टायमपासाक आसतलो. एंटरटेन करपाक खाजी बेरे सामके रातचे एंटरटेन करपाक गजा आसतलो. मजा करया ह्या फावटी बर्थडेक. गजाक मारूंक मजा मागीर. तो कॉल मारी म्हाका हांव न्हिदलोलो. हे पळय आसा सद्या लोक. आनी हे पळय हो भाऊ पळय च्या विकता तेजे कडेन खंय जीपे ना. कितले चायेक येता तितल्यां कडेन जीपे ना. भाऊ भैया एकूच जाले तर हा तेच जाल्लेले तसा. पात्रांव मरे तो चायवालो. अरे पात्राम नहीं रे तू. खुद का बिजनेस तो पात्राम बनता है ना रे. तो बाद में देख खुद का बिजनेस है उसका तो पात्राम ही बन गया ना. 10,000 काटता है. हाँ मग ये निकालता है मेरे 10,000 दिन का. 10,000 दिन का निकालता है मर तो. सच सच बता रहे मुस्कुरा रहा है मर तो. टायरोनान चा घेतल्या म्हाका. हा वियोनान घेतल्या म्हाका चा. पळय पळय आपणाच्या पैशांनी चा दिल्या म्हाका. हे पळय ही आमची यूट्यूब फॅमिली सगळी आमकां मेळपाक गेल्या पळय. आनी टायरोनाच्या स्टोरार येयलेली बाबडे जालें कितें टायरोनाचे सगळी बेडशिटां खोपली. आतां ती आयज तर तुमी म्हाजी व्हिडियोज पळयता आमचे सकाळची जाल्यार आतां ते रिस्टॉक जाले आसतले. सो तुमी कायंडली येवन घेवचे मागीर. ही सगळी आमची यूट्यूब फॅमिली आमचे व्हिडियोज पळयता. गॉड ब्लेस यू हांगा येयले म्हणून तुमी. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर. आनी बाबडी आतां कितें म्हणून करतली नात न्हू तेंचे कडेन कितें बेडशिटां. ती बाबडी बरी येयल्लेली सोदून अशी सोदून हांगा पावलेली पळय घेतली आनी वयतली म्हणून. पूण कितें करया
स्टॉक काबार आता नेक्स्ट टाइम येतलीच न्हू लागीत रावता ती रायबंदरा रावता न्हू नेक्स्ट टाइम केन्नाय येतली ती पळोवपाक कितें आसा जाणाय तुमकां एक गजाल सांगता टू बी ऑनेस्ट टायरोनाचो आज डॅडी न्हू म्हाका एकल्यान कॉमेंट मारलेलो की तेजो डॅडी खंय भायर UK आसता खंय मामी UK आसता खंय आनी कितें कितें कॉमेंट मारला तुमकां खबर आसा कितें आहा तें लायफ तुमकां सांगता पळय टायरोनाचो जो डॅडी आसा न्हू 26 years जाले म्हणजे अराउंड 20-25 years जाले त्यांचो बिझनस चलता झेरॉक्स कॉपीचो ना रे टायरॉन पयलीं कॉइन बॉक्स आसले मागीर तो झेरॉक्स कॉपीचो GMCन आसा बट इन्स्पायर्ड ऑफ नोईंग की तो डॅडीचो बिझनस आसा तो खूद आपूण एक स्टॉलार उबो आसा तो कितें म्हणटा आपणाक माय पायचे पयशे नाका म्हणटा तो म्हणटा आपूण आपणाच्या पांयाचेर उबो रावंक सोदता म्हणटा आनी असले भुरगो तर जे बाबडे ताका दिसना आनी तो आपणाच्या 2 पांयाचेर उबो रावंक सोदता जाल्यार न्हू पीपल लायक मी पीपल लायक यू गायज न्हू तुमी न्हू तांकां डिमोटिवेट करूंक जायना मोटिवेट करूंक जाय सारकें मरे टायरोन हांव कितें म्हणटा तें हा तुका म्हाका एक सांग तुका जाय जाल्यार घरा बसो येता आसलो सारकें बिंदास न्हू बट वॉट वाय यू आर डुईंग बिकॉज तुका फाल्यां फ्युचरान सेल्फ हे करपाक सोदता तो सो तशी तेजी सांग तुका आतां कोणें डॅडीचे बिझनस तुजें एक हें आसा न्हू आपूण आपल्या ओन पांयाचेर हें जावप ऑफकोर्स म्हाजें एक हें आमचें तेजी एक ड्रीम आहा की आपूण आपणाच्या पांयार उबो रावलो जाल्यार आपणाक फाल्यां डॅडीची बिझनसाची गरज ना म्हणून सायड बाय सायड म्हाजें दोनूय एक्झॅक्टली आनी तुमकां एक गजाल सांगता तेजो डॅडी 100% ब्लायंड आसा बट इन 26 years न्हू तेणी आपणाच्या भुरग्यां खातीर वावरले अशें न्हू की तो ब्लायंड म्हणून एका जाग्यार बसून रावलो तेणी आपणाच्या फॅमिली खातीर वावरला यू नो हे असल्या लोकांक न्हू हांव सल्यूट करता आनी म्हाका न्हू जे कोणी सांगता न्हू टायरोनाक हेल्प करूं नाका जावं तेका तेजी मामी डॅडी आसा हे तेजी मामी डॅडी तेच्या घरा आसा बट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू गायज इज तो न्हू आपणाच्या पांयार रावंक सोदता उबो आनी म्हाजे असले लोक जे तुमचे असले जे थोडे लोक आहा ते घरा बसलेले आसा कित्याक आमकां आयते पयशे मेळटले म्हणून बट तो जो आसा खबर आसा तुमकां खरें सांगता म्हाका लोकांचे पडलेले ना म्हाजो बाबा तो मोटिवेशन हांव खूब मोटिवेट जाता टायरोना वांगडा जितले फावटी हांव टायरोना वांगडा येवन उबो रावता न्हू हांगा बसता न्हू तेज्या वांगडा म्हाका न्हू इतले बरें फील जाता खबर आसा तो ऑफ द ट्रॅक केन्ना उलयना नाका आसले गजाली ना तेजे इट्स ऑल अबाउट अर्निंग समथींग म्हणजे लायफान कितें करपाक आनी हांव बाबा तेज्या टायरोना खातीर खूब मोटिवेट जाता टायरोन वियोना खातीर इतली हार्ड वर्कींग आहा ती गॉड ब्लेस देम खरेंच खूब वयर काडल्या पुरो टायरोनाक देवान इतलेंच मागता हांव आनी तुमी कोणी म्हाजे व्हिडियोज पळयता न्हू प्लीज मातशें येयात आनी हांगासर हे पळय वियोनाक आनी कितें म्हणटा सेंटाक्रुजान म्हाका डॅडीच्या नांवान लोक वळखता पळय तेजो डॅडीच्या नांवान तेका सेंटाक्रूज लोक वळखता खंय आनी आयच्या डेटीक तुका आख्खो गोवा आनी आख्खे लंडन आनी UK सगळ्याक कुवेट तुका टायरोन म्हणून वळखतात सारकें मरे हा आतां तेका टायरोन म्हणून लोक वळखता कित्याक नॉट बिकॉज ऑफ आवर व्हिडियोज इट्स बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क तेज्या हार्डवर्का खातीर म्हाज्या डॅडीन कितें केलां ते आमच्या बऱ्याक आनी आमचें सेल्फ हें जावपाक आपणें केलेलें म्हाज्या डॅडीन तियात्र बरयला तेज्या डॅडीन खंय टायरोनाच्या डॅडीन खंय एक तियात्र बरयला ते तियात्राचें नांव जावन आसा काशांव सो तुमी आतां केन्नाय कितलीं वर्सां जालीं तेका खूब वर्सां जालीं आमी धाकटे आसले तूं ल्हान आसलो तेन्ना सो धाकटे आसतना तेज्या डॅडीन तियात्र बरयल्लें खंय काशांव म्हणून सो तुमी वचा तुमी खंय पळय हा व्हिडिओ बीन आहा रे खंय सीडीज आहा म्हाका सीडीज आसा सीडीज केन्नाय म्हाजे कडेन मेळटाले दिया एक हांव हेचेर गुगल ड्रायवाचेर घालता अपलोड करता आनी लिंक घालता युट्यूबाचेर लोकांकूय पळोवनी बाबड्याक ओके तो शिनचॅन घे शिनचॅन बय खूब कलर आहा मरे शिनचॅनाचे दोई कलर है ये दिखा खोलो येलो कलर एक्सेल में एक्सेल हेजे सायजीचे कपडे मेळना हे पळय येदो मोठो धोलको काडला भायर आनी खंयचे बरे आहा ओय ओ पात्रांव तोर चालू आहा मरे तुजो आनी न्हिदताय कित्याक रे पोराक ओय व्हॉट्स हॅपनिंग पळय चोर सापडलो
उनीर उनीर पळय पोनाकल्यान भायर सरलो उनीर. आमची बॅड न्हू रे. आणि कितें करया घरा कडेन ना सध्या टेम्पररी. गाईज जालेली आहा आतां 11 रातची आणि आयज आमी हांगासरूच पेट पुजा केली सगळी आणि नाव इट्स टाइम टू गो होम. मागीर आमकां लेट जाता वाटेर आणि दो बीन पडला ना दिसता आयज. आयज मातशी गरमी कशी लागता म्हाका आतां कांय आयडिया ना वाटेची. सो टायरोन हांव गुड नायट म्हणटा आणि चल्ली घरा आमी. सी यू सून. आणि परवा येता तुका पुलाव करून घेवन येता. पुलाव आणि कितें गो हा? पुलावाने छोले खाता रे तू? छोले कितलेंय चलता. छोले का चिकन? छोले छोले चिकन जालें. आमी येयले आतां स्वीट कॉर्न खावपाक मगो. आणि हे पळय कितें खाता ते. कितें खाता गो तू? हा म्हणजे ये चायनीज शिकले मग तू. गोबी सो गायज हे पळय सारखे हांगासर सोऱ्याच्यो बाटल्यो पळय पिवन उडयल्या भुरग्यांनी. हे पळय कितें म्हणटले हांकां. आनी बाबा ही बावडी पळय येवन हांगा साफ सफाई करता बाटल्यो त्यो. हे पळय नगे तुका मागीर काडचे पडटा आमगे त्यो. हे पळय सगळ्याक घाण करून दवरला पळय हांगा भुरग्यांनी. हांगासर न्हू एक पुलीस दवरपाचो अशें हांव रिक्वेस्ट करता. हांगासर एक पुलीस दवरपाचो. हे पळय हे कितें करून दवरला पळय घाण. हे घेतले अंकितान टी शर्टां आपणाक पळय. तय हे सगळे तेणी घेतला आयज. फेरयेक बरे गावले कपडे. सो गायज आता जी तुम्ही व्हिडिओ पळयल्या खबर आसा ती कालची. खंयची सांग ती बायल बडा 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 करताली खबर आहा तेन्नाच शूट केल्लेली. आयज का आमी घरा भायर वचोकूय ना कित्याक की हांव बीन खूब अपसेट आहा आणि तेजो सुद्धा आयज व्हिडिओ करपाचो मन नासलेलो म्हणून ही न्हू व्हिडिओ आयज हांव करता. म्हाका तर खबर आहा तुमी अवी खूब मिस करता आसतले म्हणून. पण तो म्हणून सारको अपसेट आहा न्हू कित्याक की काल कितें जालें खबर आहा तेन्नाच्यान तो सारको टेन्शनान आसा. आपूण म्हणटा तो बऱ्या मनान आपणाची आवय कशी समजोन तिका दिल्लली चुरचुरे करून जाल्यार ही कितें काय म्हटल्यार तेकाच गाळयो घातल्यो. कशें दिसतलें सारकें न्हू. तो म्हणून अपसेट जातलो. तेजे सोडात असले लोक कितले येतले आणि कितलेच वयतले. बरें काम करता न्हू जाल्यार 80% लोक वायटूच आसता सारकें न्हू. आणि बोटां दाखोवपी सुद्धा 90% आसता. तितूंतले 10% कितें म्हणटले वाव तुमचे व्हिडिओ बऱ्यो आसता तुम्ही बऱ्या लोकांक सपोर्ट करता आणि आपणाची फॅमिली कशी सगळ्यांक मानता म्हणून सारकें न्हू. आणि गायज इतले सगळे जाण सुद्धा न्हू आमी न्हू बरें काम करपाची फाटी सरची ना. कसले लोक येवन आमी न्हू तेंका अशें खोड मारून अशें फाटी उडयतले कळ्ळें तुमकां. यो म्हणटली जशी ती स्पायडरमॅनान येता पळय यो बी विलन मागीर तेका डिशूम डिशूम करून फायट करून तेंका फाटी उडयता तशें आमी बी वायट लोकांक कितें करतली सांग फाटी सोडटली. तर पयलें आसतलें न्हू. आयज न्हू हांवें खूब शॉपिंग केल्लेली आसा. कितले दीस जाले आमी शॉपिंग करूंक नासले. मातशें फेस्ताक दिसता कितें आसता सांग बरे कपडे आसता आनी सवायूय आसता न्हू. त्या खातीर आमी कितें केलें सांग फेस्ताक खूब कपडे घेवन दवरले सारको स्टॉक हांवेंनूय आनी अविनूय. आणि ही टोपी पळयतात न्हू ही बी हांवें न्हू फेस्ताकूच घेतलेली फक्त 150 रुपया. आणि गायज हेज्या फुडें न्हू आमचे ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग्स बी येवपाचे आसा. सध्या नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणून न्हू आमी भायर सरना कित्याक की डिसेंबर म्हयनो बरो न्हू. ट्युरिस्ट आसता गाडयो ठोकतात आनी कितें करतात आनी तुमकां तर खबरूच आहा म्हाका फाटी फुडें कोण ना म्हणून. अवीक कितें जायत जाल्यार म्हाका कोण पळयतलो. आनी गायज तुमच्या घरान तुमचो घोव तुमची बायलां तुमची घरातली चेडवां चेडे तेंका बी सांगात डिसेंबर म्हयनो जाता न्हू तितलो अवॉइड करात आनी फास्ट बी गाडी चलोव नाका म्हणून. कित्याक की दुसऱ्या खातीर न्हू आपणाचो सुद्धा जीव एतूर घालूं नाका त्रासान घालूं नाका. आमकांय त्रास जातले आनी आमच्या फाटसून कोण आसा आमकां पळोवपी आवय बापूय कोणाची बायल भुरगीं तेंका बी त्रास जातलो. त्या खातीर मातशें सतर्क रावात कळ्ळें न्हू. आनी गायज कोण आमकां न्हू इनवायट करूंक सोदता ह्या म्हयन्यान डिसेंबरान मातशी पयस कशी सावथ गोवा बी जाल्यार न्हू हांव न्हू तुमकां सॉरी म्हणपाक सोदता. कित्याक की
डिसेंबर म्हयनो न्हू आमी मातशे अवॉइडूच करता भायर सरपाचे. आमचे कडेन अशें जाता एवरी डिसेंबर म्हयन्यान न्हू कितें ना कितें जाता. स्लो सुद्दां गाडी चलयली न्हू जाल्यार फुडलो हाडून मारता. अशें न्हू कंटिन्यू 4 फावटी आमकां जाल्लेले आसा. त्या खातीर न्हू ह्यो म्हयनो जाल्यार आमी अवॉइडूच करता. जानेवारी म्हटल्यार न्हू आमी जायत्यो व्हिडिओ करतल्यो ट्रॅव्हलिंग बी. आनी तुमी आमकां खंयसरूय इन्वायट करूं शकता. साऊथ गोवा खंय महाराष्ट्राक सुद्दां आमी येवपाक रेडी आसतली तेन्ना. कळ्ळें न्हू. आनी तुमकां बी सांगता मातशें न्हू सांबाळून गाडी चलयात. कळ्ळें न्हू. जशें की आमी तुमकां सांगलां की डिसेंबर म्हयनो आमकां बरो न्हू. आमकांच न्हू सगळ्यांकूच बरो न्हू. खूब ट्युरिस्ट बी येतात न्हू. कळ्ळें न्हू तुमकां. न्यू इयर आतां जावपाचें आहा. क्रिसमस मागीर ते पियोन बियोन गाडी चलयता. कितें म्हणटात सारकें न्हू. तुमकां म्हाजें पटलें आसतलें. सो गायज हे सगळें सांगून न्हू हांव म्हाजो ब्लॉग हांगाच एंड करता. अवी ना म्हणून तुमी बोर जावं नाका. हांव बी म्हणून बरेंच उलयता. कितें म्हणटात ते मेरेन न्हू हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडिओन. अवीक न्हू कशेंय करून हांव मनयतलें आनी फाल्यांच्यान आमी प्रॉपर ब्लॉग करतली खोशयेन सारकें. कितें जालें तें विसरोन घालतली. आनी अवीकूय ट्राय करतले की कितें जालां तें विसार म्हणून. आनी फाल्यांच्यान न्हू आमचो प्रॉपर ब्लॉग येतलो. आनी तुमकां जो आयचो व्हिडिओ आमचो आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका. ते मेरेन हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडिओन. बाय बाय. आनी ते बी अवीक घेवन. नाजाल्यार तुमी म्हणशात की अवी ना जाल्यार आमी ब्लॉग पळोवचे ना. कळ्ळें न्हू. अवी आसतलो ब्लॉगान पयलींच सांगता तुमकां. चल बाय बाय.